जय गोंयांत लोक सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवतात थंय अशेय कांय तरणाटे आसात जे शेती करून वेगवेगळी पिकां काडटना पळोवपाक मेळटा। जिलतावाडी काणकोणच्या राजेश गांवकर ह्या तरणाट्यान आयबक्स जातीचे काळंगाचे पीक लावन हो उपक्रम यशस्वी करून दाखयला आनी तरणाट्या मुखार एक नवी देख घालून दिल्या। पळयात। हे काळंगाचें नांव आसा आयबक्स म्हणून ही जात आसा एग्रीकल्चरान झोनल एग्रीकल्चर काणकोण जेडो त्यान दिल्ली। आमचे हे सर्वानंद सरवणकर जेडो आसा तेंच्यांनी दिल्ले आत्मांडा तेंचे रोंपे आमकां दिल्ले। अंदाजे तुवें कितले रोंपे हाडलेले? एक 500 सुमार रोंपे हाडलेले। आनी कितल्या एरियेक तुवें लायले? एक सादारण एक 500 स्क्वेअर मिटर लायले। तातूंतल्यान थोडे एक 100 कोणाक दिल्या सोऱ्याक अशे रिलेटीव अशे आसलेले आनी 100 एक जनावरांनी खायले। मोर ह्या पक्षी आसता पळय आमगे राष्ट्रीय पक्षी त्या पक्षीन खायले उमटून खायले। अंदाजे काणकोणाक हे कितल्या जाणांक दिल्ले काय फक्त तुका एकट्याक दिल्ले? ना काणकोणा एक 10-15 जाणां तरी दिल्ले सगळे। आतां हे फक्त स्पेशल कितें पीक घेवपा म्हण दिल्ले काय एक प्रयोग करपा म्हण कशा एंगलांतल्यान दिल्ले तेणी? ते एक आत्मांडा ते एक डेमो म्हणून फर्स्टा एक दिता डेमो करपा खातीर आनी कशी जातली पयलीं कशी जातली ते एक्सपिरियन्स खातीर दिता। बरेचशे फावटी आतां असली काळंगां सालसेतां आनी हेवटेन कारवाराक जाता आनी आज तुवें हांगासर मदल्या भागांत तुवें केलें म्हणजे काणकोणाक फर्स्ट टायम डेमो सक्सेसफूल केलो तुवें। तुका कितें कशें कितें मनाक कितें दिसता? ना पूण अशें हांव खंयचे ना खंयचे प्रयोग करपा खातीर म्हाजे कडेन एग्रीकल्चर कितें देत आसता पूण म्हागेलें तर चडांत चड 90% तरी हांव सक्सेसफूल करून दाखयता तांकां। आज पर्यंत तुवें अश्यो खंयच्यो गजाल्यो सक्सेसफूल करून दाखयल्या डिपार्टमेंटाक? एक म्हाजे एक काजू करून दाखयले आसा तांकां। मागीर ऊस सुद्दां करून दाखयले आसा आनीक आती काळंगां तशें बारीक सारीक पिकां करून दाखयले आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।